नमस्कार. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त हांव जयेश राव तुमच्या मुखार सेगीत तिसऱ्या वर्सा घेवन येता. कोंकणी भाशेचें, कोंकणी संस्कृतायेचें आनी कोंकणी गिन्यानाचें ज्ञान हांगासर कसाक लागतलें आनी ह्या मंथनांतल्यान खंयचो पंगड जैतिवंत जातलो ती ही माळ सोंपल्या उपरांत कळटलें. हांगासर उपस्थित सगळ्यांक हांव येवकार दितां. तर पयले फेरयेक आमी सुरवात करुया. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त 2012 आयज हांगासर सुरवात जाता. तर पयल्या गटान जे 4 पंगड आमकां लाभल्यात तांची आमी वळख करून घेवया. पयल्या पंगडान आपली वळख दिवची. म्हजें नांव शनायडा मतायस. हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालया म्हापसा हांगासावन आयलां. म्हजें नांव दक्षिता सलगांवकर. हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालया म्हापसा हांगासावन आयलां. पंगड जुवारीक येवकार दिवया. आमचो दुसरो पंगड. म्हजें नांव सनीश नायक. हांव मुष्टिफोंड उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगासरल्यान आयलां. म्हजें नांव दिक्षा नायक. हांव मुष्टिफोंड उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां. रवींद्र पंगडाक येवकार दिवया. रवींद्र केळेकर ह्या मनशान कोंकणी समाज, कोंकणी साहित्याक देश न्हय अंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावयलें. तांचें शुभ नाम घेवन तुमी हांगासर सुरवात केल्या. तुमकां येवकार. आमचो फुडलो पंगड. म्हजें नांव युगा नायक. हांव MES उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां. म्हजें नांव रुद्राणी तिरोडकर. हांव MES उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां. तरणाट्या भुरग्यां मदीं मायभाशे खातीर आशिल्लो मोग आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. मायभास पंगडाक आमी येवकार दिवया. ह्या गटांतलो आमचो चवथो पंगड. म्हजें नांव रामनाथ मधुसूदन शानबाग आनी हांव रोझरी उच्च माध्यमीक विद्यालयासान आयलां. म्हजें नांव संजुक्ता रेडकर आनी हांव रोझरी उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगासून आयलां. तर परत एक फावटी ह्या चारूय पंगडांक ताळयो पेटून येवकार दिवया. तर आमी पयली फेरी हांगासर सुरू करतात. सर्तकांनी नोंद घेवची. तुमकां ज्यो 2 कथा मेळिल्ल्यो त्या कथांचेर तुमकां प्रश्न विचारतले. दर एक बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटले. तर आमी पयलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर विचारया. मिनाक्षीचे केंस कशे आशिल्ले? मिनाक्षीचे केस भांगराळे आसले. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन रवींद्र पंगडा खातीर वता. मिनाक्षीचे केस लांब आनी रस्मी आशिल्ले. जाप बरोबर आसा. ह्या बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटात. आमचो फुडलो प्रश्न तुमचे खातीर. तिबलूक ल्हानपणा सावन कसलो नाद आशिल्लो? तिबलूक ल्हानपणा सावन वाचपाचो, बरोवपाचो आनी चित्रां काडपाचो नाद आसलो. जाप बरोबर आसा. जी जाप अपेक्षीत आशिल्ली ताच्या कांय चड म्हायती आमकां ह्या पंगडान दिल्ली आसा. तांचे खातीर ताळयो पेटच्यो. फुडलो प्रश्न मायभास पंगडा खातीर. पणजेकार सांजचे कितें करतात? भासाभास चल्ल्या. आस्त बाळगी ते आमकां बरोबर जाप मेळटली. पणजेकार जे पयशेकार आसात ते मोटारी घेवन मिरामार वतात आनी पाय आसात ते कांपालार वतात. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर वता. पणजेकार सांजेचें कितें करतात? पणजेकार दनपारचें जेवून न्हिदून मागीर च्या उठून जातकच च्या पितात आनी मागीर सांजचे ते कोणागेर मोटारी आसात ते सगळे मिरामार वतात आनी जेंकां पांय आसात ते कंपालार वतात. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन जुवारी पंगडा कडेन वता. पणजेकार सांजचे पासयेक वतात. जाप बरोबर आसा. पणजेकार सांजचे पासयेक वतात. तर आमचो फुडलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. माधवान अमेरिके सावन कितलीं पत्रां धाडलीं? माधवान अमेरिकेच्यान 3 पत्रां धाडलीं. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन जुवारी पंगडा कडेन वता. तुमकां हाची जाप कळटा. माधवान अमेरिकेच्यान 4 पत्रां धाडलीं. जाप एकदम बरोबर आसा. तर अशे तरेन पयली फेरी हांगासर सोंपता. कांय खिणानच आमी आमच्या दुसऱ्या फेरये कडेन वळुया. तर आमचे दुसरे फेरयेक हांगासर सुरवात जाता. ह्या फेरयेचें नांव आसा व्याकरण फेरी.
ह्या फेरयेंत ह्या सर्तकाचें कोंकणी भाशेचें व्याकरण आमी तपासतलीं. तर आमचो पयलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. तुमकां फळ्याचेर एक चित्र दिश्टी पडटलें. हें चित्र पळोवन तुमी रास वळखूंक जाय. तुमचे खातीर चित्र सवण्यांचे भिरे. सवण्यांचें भिरें जाप बरोबर आसा. ह्या बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटात. फुडलो प्रश्न मायभास पंगडा खातीर. फळ्यार दिसपी चित्र पळोवन रास वळखात. मनशांचो पंगड. जाप बरोबर आसा. अपेक्षीत जाप आशिल्ली मनशांचो जमो. आमी हाका पंगडी म्हणूं शकतात. तांचे खातीर ताळयो पेटात. फुडलो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर. फळ्यार दिसपी चित्र पळोवन रास वळखात. आडसरांचो घोस. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन जुवारी पंगडा कडेन वता. नाल्लांची रास. जाप बरोबर आसा. नाल्लांची रास. हाच्या फुडलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर. फळ्यार दिसपी चित्र पळोवन रास वळखात. केळ्यांचो घोस. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन रघुनाथ माशेलकर पंगडा कडेन गेला. केळ्याची रास. जाप चुकल्या. खो जावन प्रश्न मायभास पंगडा कडेन वता. केळ्यांचो घड. जाप एकदम बरोबर आसा. केळ्यांचो घड. तर दुसरी फेरी हांगासर सोंपल्या. 2 फेरयो जाल्या उपरांत ह्या पंगडांचे गूण कितके आसात ते आमी पळोवया. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 10 गूण. मायभास पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गूण. रवींद्र पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गूण. आनी जुवारी पंगडाक मेळ्ळ्यात 30 गूण. तर आमी आतां हांगासर आमची तिसरी फेरी सुरू करतात. तिसरी फेरयेचें नांव जावन आसा कापीण फेरी. ह्या फेरयेंत तुमकां फळ्याचेर चित्रां दिश्टी पडटलीं. ते चित्र तुमी वळखूंक जाय. दर एका बरोबर जापे खातीर 5 गूण मेळटले. जाप जर चुकली जाल्यार तुमचे 5 गूण वजा जातले. तर सगळ्या पंगडांनी कापणीचेर आपलो हात दवरचो. तुमचे खातीर पयलें चित्र. ह्या चित्रांत वेळ सोंपलेलो आसा. खंयच्याच पंगडान हांगासर कापीण वाजोवंक ना. तर हो प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. फळ्यार दिसपी चित्र वळखात. जाप बरोबर आसा. फादर प्रताप नायक. कोंकणी भाशेक फादर प्रताप नायकान भोवूच बरें योगदान दिल्लें आसा. आतां आमी फुडल्या चित्रा कडेन या. फुडलें चित्र तुमच्या खातीर फळ्यार दिश्टी पडटा. वेळ सोंपला. प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. प्रश्नाची जाप आसा तुकाराम शेट. कोंकणी मळार एक नेमाळें चलोवन ते कोंकणी खातीर आपलें योगदान दितात. कोंकणी भाशे खातीर आपलें पुराय जिवीत ताणें ओपून दिल्लें आसा. फुडलें चित्र तुमचे खातीर दिसता. चित्र वळखा.
प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. जा बरोबर आसा. हे व्यक्तिमत्व आसा प्राध्यापक प्रकाश पर्येकार. तांचे खातीर ताळयो पेटच्यो. प्राध्यापक प्रकाश पर्येकर गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागान शिकयतात. एक पर्यावरण प्रेमी आनी हालींच तांचें एक महान पुस्तक म्हादय लोकां मेरेन पावलां. तर फुडलें चित्र सर्तकां खातीर. फळ्यार दिसपी नाच वळखात. मायभास पंगडान कापीन डांबल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. गोफ. जाप बरोबर आसा. फुडलें चित्र आतां फळ्यार दिश्टी पडटलें. चित्र वळखात. रघुनाथ माशेलकार पंगडान कापीन डांबलेली आसा. तुमी तुमची जाप सांगची. बांबोलीम खुरेस. जाप बरोबर आसा. ह्या खुर्साक एक खाशेलें नांव आसा. तें नांव सांगचें. बांबोळेचो खुरीस हाका फुलांचो खुरीसूय म्हणटात. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न. पड्ड्यार दिसपी व्यक्तिमत्व वळखात. कोंकणी भाशे खातीर ह्या व्यक्तिमत्वान आपलें पुराय जिवीत ओंपलां. वेळ सोंपिल्लो आसा. प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. प्रेक्षकां मदीं कोणाक खबर आसा? दामोदर घाणेकार. जाप बरोबर आसा. दामोदर घाणेकार. कोंकणी व्याकरण आनी शब्दकोशाच्या मळाचेर दामोदर घाणेकर हांणी भोव मोलादीक वावर केल्लो आसा. तर अशे तरेन हांगासर आमची तिसरी फेरी सोंपता.